निवेदन दिवपाक गेल्ले खरें तर आमी तें मातशें पयलीं दिवपाक जाय आशिल्लें पूण आमकांच मातसो लेट जालो। ते एक ज्येष्ठ नेते आणि बहुजन समाजाचे एक ते ज्येष्ठ नेते आणि आयज एग्रीकल्चर मिनिस्टर आसात ते आणि बहुजन समाजाच्या लोकांक लागून त्यांनी हाजे पयलीं खुबशें काम केल्लें आसा आणि ते एक्स चीफ मिनिस्टर आशिल्ले गोंयचे तेन्नाय तेणी आमच्या बहुजन समाजाच्या लोकांक लागून खुबशें काम केल्लें आसा आणि तेच अपेक्षेन आमी आयज तेंचे कडेन निवेदन घेवन केल्लें आणि त्या प्रमाणे तेणी आमकां आश्वासनूय दिल्लें आसा की आमी एक एस टी समाजाचे तर्फे आमी ताका निवेदन दिल्लें आसा आणि तेणें आमकां आश्वासन दिल्लें आसा की आपूण उलयतलो आणि जमीन आसा ती आमी जी पसून खाता ती पसून आमकां जमीन उरतली अशें ते अशें सीएमा कडेन तें उलोवप आमकां भेटलें आणि आज पर्यंत आमी जे म्हणटा की रमेश चव्हाणकाराक दिला त्याच्या नंतर गणेश गांवकाराक दिल्लें आसा कॅप्टन सिराजी दिल्लें आसा त्याच्या नंतर विजय सरदेसाय दिल्लें आसा आपाचे गिरीश बोरकाराक दिल्लें आसा आपाचे जे कोण येयल्ले आमचे पालेकर तांकां दिल्लें आसा अशे पद्दतीन आमी सगळ्यांक निवेदन दिल्लें आसा निवेदन दिवपाचें कारण अशें आसा की आमी खरेखरच थंय शेतकरी आसा शेती समाजाचे लोक थंय कश्ट करून खातात हे लोकांक कळपाक जाय आनीक आमी परत परत हें सांगतात की जेका कोणाक दिसता थंय IIT जावची अशी म्हणून तेंच्यांनी एक विजीट करचें जेणे करून तांकांय कळटलें की बाबा आमी थंय IIT कित्याक नाका म्हणटा।